सो फ्रेंड्स अच्छो हिंगाचो नेबरहूड दाखय तुमकां हिंगा लोकांची घराचे वाक्को हिंगा नेबरहूडचे एशको आसता घरा. सो हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय तुमी? बरी आहाय न्ही? हांवूय बरो आहा. सो हो जो आयचो हांव व्हिडिओ करता तो करता यूकेच्या कॉस्ट ऑफ लिविंगाचेर. हांव न्ही भायर वयतलो आनी एक सुपर मार्केटान थिंग दाखयता तुमकां सगळे ग्रोसरी प्रायसीस दाखयता, सो दॅट तुमकांय बी कळपा बरें केश कोन हिंगा कितें प्रायसीस आसताय वस्तूंचे, जावं आमगे लायफान जे डेली नीड्स आसताय, ब्रेड जालो, मागीर मिल्क जालें, जावं फ्रुट्स जालें, जावं अदर ग्रोसरीज, सगळें हांव तुमकां डिटेल बाय डिटेल थिंग दाखयतलो आनी फूल हांव एक्सप्लेन करपाक तुमकां ट्राय करता, सो दॅट जेन्ना तुमी यूके येवपा सोदताय कामां, सो तुमकांय बी कळपा बरें फ्रेंड्स. आनी आमगे जाय थिंग भाव आहाय ते बी काम करताय सेम सिमिलर, सो दॅट फर्स्ट थिंग थोडें हांव पयलें इन्फॉर्मेशन दिता तुमकां. हिंग न्ही फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ लिवींग म्हणल्यार चोय पयलीं तुमकां सांगता, एक रावतो जाल्यार फर्स्ट थिंग घर जाय, खंयी जाय, आनी तेजें ऑफकोर्स रेंट तर आसता, प्लेस जाय तुमकां, इदर तुमच्या आनी फॅमिलीक तुमगे रावपा जाता, कोण फॅमिली आहा थिंगा. सेकेंड थिंग खंय तर भोंवता जाल्यार ट्रान्सपोर्ट जाय, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट. आतां तुमकां जर ओन गाडी आहा जाल्यार ओके, नो प्रॉब्लम. हिंग न्ही पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणल्यार बसीस आहाय, मागीर ट्रेन आहाय आनी टॅक्सी आहाय, लोकल टॅक्सी आहाय आनी उबरूय आहाय, हिंगा उबरूय चलताय. सो तेशको आसत तें. मागीर एक तुमकां म्हणटा एक जॉब जाय. आतां जॉब तुमगे डिपेंड्स, तुमकां पर आवर कितू सॅलरी मेळटा कितें मेळटा तें डिपेंड्स. हांव तेजेर चडूय सांगपाक वचना, कित्याक तें फॉर द एक्सपिरियन्स हांवें केल्लें हिंगा, मुगे सिट्युएशन आहा तें डिफरंट आहा हिंगा. सो मुगे एकली फ्रेंड आहा हिंगा, ती म्हाका सांगतली पर आवर आपूण 15 पावंड्स घेत म्हण एक वरा. 15 पावंड्स जाल्यार आमगे गोंयचे जाताय ऑलमोस्ट 1600 जाताय 15 पावंड्साची. आनी तुमकां तरी 20 पावंड्स मेळटाय, तेजे वयर मेळटाय जाल्यार तें डिपेंड्स आहा कितू एक वरा मेळटाय तें. सो तें जालें. आनी मागीर ग्रोसरी डेली जे आमकां लायफान जे ग्रोसरी जाय पडटाय चोय सगले ज्यो तो हातो जाले वस्तू ती हांव तुमकां वचोन थिंग सारकें हांव दाखयतलो. मागीर तुमचो हे प्रायसीस सगळे कित्याक हांव भायर वचपा आहा आनी एक सुपर मार्केट आहा हिंगा, तितून वयता हांव व्हडलें, मागीर तें तुमकां दाखयता थिंगा. सो एशें कोन्न आहा हिंगा कॉस्ट ऑफ लिवींग. आनी बाकी तें डिपेंड तुमचेर आहा केश कोन्न कितें तें. आनी जायते एक्सपेन्सीस आसता हिंगा, ना म्हणना हांव. सो तें मागीर येयलें म्हणटा तुमकां ऑलमोस्ट कळटलें. आनी कितें कितें एक्सप्लेनेशन करपा जाय जावं इन फॉर द विडियोज हांव करतलो आनी तुमकां फ्रेंड्स सांगतलो. सो आतां हांव मातशें तें भायर या आनी सगळें तुमकां दाखयता. ओके. सो फ्रेंड्स आतां हांव सुपर मार्केटान येयला आनी ही मॉरिसन सुपर मार्केट. हिंग तुमकां ब्रेडा रेट दाखयता. हें सुपर मार्केट तें मॉरिसन चोयलें, हें सुपर मार्केट तें मॉरिसन्स आनी हिंग चोय हिंग रेट आसा तो चोयलें. चोय हिंग ब्रेड एशको आसताय 1.29 पावंड्स चोयलें. हें ब्रेडा आख्खें सेक्शन चोय हिंग आख्खे ब्रेड मेळटाय चोयलें 1.40 ब्रेड. आनी हे सगळे ब्रेड चोय आख्खे. आनी हें आख्खें सुपर मार्केट चोयलें चोय. सो फ्रेंड्स हांव थोडें दाखयता तुमकां, जाता तितलें दाखयता. ओके. आनी हिंग चोय सगळे भशेन ब्रेड आहाय चोय. ही आख्खी बेकरी हिंग मुखार बेकरी चोय, हेवटेन आख्खी बेकरी आहा. एक्चुली हांव न्ही फ्रेंड्स सराबर येयलो आहा आनी हिंग दाखोवपा प्रॉब्लम जाता, कित्याक तेजे फाटल्यान म्हाका भोंवपा पडटा सरावरी. आतां तुमकां हांव हिंग थोडें दाखयता चोय. हिंग सगळी सॉस चोय. हिंग कॅचअपा प्रायस चोय 2.50 चोय कॅचअप. सो हिंग व्हडली आहा चोय, आनी व्हडल्या प्रायस आहा तो 4.50 आहा चोय. हिचें व्हडलें आहा चोयली चोय. आनी तेला प्रायस चोय, तेल दाखयता तुमकां चोय 9 पावंड्स. मागीर रायस जाय चोय कोयनूर रायस जाय 28 पावंड्स चोयलें. आनी हिंग रायस डिफरंट रायस जाय चोय.
सो हे न्ही डेली आमगे वस्तूच आहे. सो हिंगा रायस आहे हे न्ही पीठ हे पीठ असं पिठा प्राइस आहे 12 पाउंड्स चले. आणि हे डेलीची वस्तू जे आमगे घरां डेली वस्तू. आता फ्रेंड्स हांव जस्ट तुमकां हिंगा आनीक एक पोस्ट दाखोवपा येयला. हें दूद चोय दूद हें मिल्क 1.80 cents चोय. ही सगळीं दुदां हें सेक्शन चोयलें हें चोय 1.45 हें दूद हें चोय. आनी हिंग चोय हिंग व्हडली आहाय दुदां चोयली हिंग व्हडली आहाय 2.15 चोय. आनी हिंग आख्खो डेरी प्रोडक्ट चोय योटी आख्खो चोय. हिंग ज्यूस बी सगळे आहाय चोय चोयले. जस्ट तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आनी कॉस्ट ऑफ लिविंग हिंगाचो तो दाखोवपा सोदता तुमकां कित्याक तुमकांय बी कळटलें कितू एक्सपेन्सीव आहा तें. आनी ही सगळी बेकरी सेक्शन हिंग ती सगळी सॉस बी आहाय चोय हॉट पिरी पिरी हिंग सगळी सॉसां आहाय चोय. सो एक्सपेन्सीव आहा बऱ्यो वस्तू एक्सपेन्सीव आहाय वस्तू बऱ्यो म्हारग आहाय चोय. आनी हे चोय बीटरूट हे 1.79 चोयले. हे चोय ज्यूस आहा तो 3 पाउंड्स आहा चोय ज्यूस चोय. आनी हिंगा ऑलिव ऑयल आहा चोय 8.40 हेचो ऑलिव ऑयल चोय. आतां फ्रेंड म्हाका सरान ऑलिव हाडपाक धाडला चोय ऑलिव्स हेचो चोय. हिंग ऑलिव्स आहाय चोय आनी हिंग तुमकां प्रायस दाखयता चोय. हिंग चोय हो प्रायस आसा सगळो हें चोयलें तुमी न्ही हें सगळें पिकल टायप सो हे प्रायसीस चोय तुमकां सगळे प्रायसीस दाखयता हिंगा सो दॅट जेदो तुमी UK येताय तेदो तुमकांय बी कळपा बरें हिंग कितू प्रायसीस हाय आहा ती चोय. आनी हिंग चिप्स दाखयता तुमकां चिप्स. सो हे लेज चिप्स आहाय लेज 2.30 पाउंड्स चोयले. आनी हो चोय मेसी सो हिंगा आहा तो मेसी चोयले कितू म्हारग आहाय ते. आनी हेचो हो ज्यूस चोयले मँगो 3 euro पाउंड्स आहाय चोय. हेचो हिंग ज्यूस बी सगळे आहाय चोय. जस्ट तुमकां रेट दाखयता चोयली. हेचो इंडियन शोचुडा पासून मेळटा चोय शोचुडा 2.80 असो 3.60 चोयले. शोचुडा सगळे मेळटा हिंगा चोय. हिंग बिस्किट्स आहाय 3 पाउंड्स असो शोचुडा. मागीर हिंग म्युनियस आहा चोय 2.50 चोय हेका लागून. आनी ही ऑयल आहा ती 7.95. आनी तुमकां हांव हिंग न्ही उदका हेचें हिंग उदक चोय चोयलें हेचो हे उदका काडटून चोय आख्खें. आनी उदक चोय दाखयता तुमकां रेट हांव उदकाची एक कार्टून चोय इवन चोय 4.50. आनी हेचें पेप्सी कार्टून 3 for 24 पाउंड्स सो पेप्सी. आनी हे सगळे बियर टायप आसतली बियर हिंग सगळे बियर बी आहाय चोय. आनी उदक तुमकां स्पेशल कितें उदक न्ही हें चोय उदक चोय 2.50 हो धाकटो कार्टून चोय. आनी चोय ही एक बाटली 70 पिल्स चोय. कित्याक उदक न्ही फ्रेंड्स उदक डेली जाय पडटा पिवपाक तेका लागून तुमकां दाखयता. आनी हेचो हिंग बियरूय मेळटा कार्ल्सबर्ग बोडवायजर आहा सगळी बियर पासून आहा हिंगाचें हायनिकन हेचें सगळी बियरूय आहा हिंगा. आनी हांव तुमकां हें उदक दाखोवपा आयिल्लो. आनी हिंगा हे भशेन सगळें मेळटा चोय आख्खें एल्कोहॉल सगळें मेळटा चोय. आनी हिंग स्पेशल उदक आहा चोय चोयलें लेमन टायप चोय. हेचो हिंग वायन जाल्यार वायन आहाय चोय हिंग वायनूय मेळटा आख्खें हें सगळें वायना सेक्शन चोय आख्खें वायन मेळटा सोरो सगळो लिक्वर सोरो आनी वायन आख्खें चोय. सो हिंग सगळ्यो वायना बाटली आहाय चोयले. सो
अच्छे वेज हांव तुमकां वेजिटेबला प्रायस दाखयता. अच्छे हे बटाटचे हे बारीक बटाट इट्स 1 pound पोटेटो आहे 1 pound चयले. आणि हिंग मोठे बटाट आहे 1.60 हे मोठे बटाटचे चयले. हिंगा हे आख्खे वेजिटेबल हिंग चिकन बी मेळचंय. आनी चिकन चोय हे चिकन हिंग चोय चिकन चोय 1.99. मागीर कांदे चोय ऑनियन चोय म्हणजे कॉस्ट जस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग चोय सगळें. ऑनियन 1.10 चयले. मागीर कॅरट आहे कॅरटूय मेळटाय हिंगा. कॅरटा रेटीचो आहे मागीर हिंगचोय नाल्लूय मेळटाय सगळे. नाल्लूय हाय चोय अननस हाय नाल्ल हाय जस्ट तुमी चोय सगळे मेळटा हिंगा. ती वाटे आख्खो आनी फूल वेजिटेबल हा. आनी ब्रुकली सगळें हा हिंगा चोय हे भाशेन चयलें. कॅप्सिकम मेळटाय. आनी जस्ट तुमकां बनाना प्रायस दाखयता. सो ही स्मॉल बनानाच आहे. ही अशें करून बनाना मेळटा हिंगा चयली. आनी ही चोय टोमॅटो ही चोय ही टोमॅटोच आहे. ही चोय थिंगा आनीक हाय ही चोय डोनट्स. आनी हिंग सगळो वेजिटेबल्स आहे आख्खेच आहे. हिंग वेजिटेबल सगळो वेजिटेबल मेळटा. सो हिंग सगळें मीठ तेसले आनी एक वस्त दाखय तुमकां फ्रेंड व्हेरी इम्पॉर्टंट. नुस्तें भाजता जाल्यार कायल जाय न्ही. नुस्तें भाजपाकूच जाय कायलचे 10 pounds 16 pounds ही 12 आनी ही 90 हिंग सगळे कायली मेळटाचे नुस्तें भाजपाचे. कित्याक कायल नासतना नुस्तें कशें करून भाजता आमी चयले. आनी हिंग सगळे काटिंग बोर्ड तेसले सुरियो काटिंग बोर्ड सगळे मेळटा. हे मॉरिसन सुपर मार्केट तेक लागून. हे फ्रेंड सगळे फ्रोजन फूड आख्खे फ्रोजन फूड पिझ्झा जावं श्रॅम्प्स फिश मीट सगळें हे फ्रोजन फूड चोयले अशें करून आसता. आनी सर्टन रेटी आसताय तेजेर. बीग सायज स्मॉल सायज सगळें मेळटा हिंगा ना म्हण ना. हे आयस्क्रीम चोय आयस्क्रीमूय मेळटाय डिफरंट टायप्स ऑफ सगळें मेळटा चोय. आख्खो दाखयता तुमकां एक्सप्लोर करून. हेचो हे हॉर्लिक्स बी तशें करून मायलो जावं सिरियल्स हो आख्खो सुपर मार्केट चोय. आनी तितून रोप बीप सगळो मेळटा. मॉरिसन्स A to Z हिंग मेळटा एवेलेबल आसता. सो हो आहा तो आमगे हितून आहा आमगे मिलिटंट किन्स आहा. सो फ्रेंड्स आतां आमी घरा येयले आनी जे परी हांवें तुमकां सगळें सुपर मार्केटान दाखयलां आनी कितें हांवें एक्सपिरियन्स जो शेअर केला. कितें तरी म्हगे वायट जालें जाल्यार आय एम व्हेरी सॉरी. कित्याक म्हाका न्ही कोणागे हिंगा सेंटिमेंट्स हर्ट करपा नाकाय. कित्याक आमगे हिंगा सगळे भाव काम करताय म्हाका कोणा हर्ट करपा नाका. सो हांवें थोडें दाखयलें चोय फ्रेंड्स. कितें वयर सकला आहल्या म्हाका सजमोन घे आनी कितें आहलें कमेंट कोराय सो दॅट दुसऱ्या लोकांकूय कळपा बरें. पूण लंडन इज अ व्हेरी नायस कंट्री पीसफूल शांती आहा. थंय सगळीं नेबरांकूय घरां आहाय. सगळें घर घेयलें तुमच्यांनी घेवपा आतां. हे फॅमिलीगे पोट भराय काम कराय घरदार कराय तुमगे भुरग्यांगे ड्रीम जावं कितें आहा तें अचीव कराय. आनी डेफिनेटली येवपा जाय हिंगा लंडन कामां ना म्हणना येवपाकूच जाय. आमगे जो पासपोर्टी जो प्रोसेस आसता तो मातसो फास्ट जावपा जाय बेगीन जावपा जाय. सो दॅट तुमी बेगीन काम करपा तुमकां मेळ्ळें जाल्यार आनी जस्ट हिंग कामां येता जाल्यार एक मेन थींग फ्रेंड बरी भलायकी जाय आनी कांय नाका. खंय तरी काम करपा आमकां भलायकी जाय पडटा. आनी जो कॉस्ट ऑफ लिवींग आहा तो तुमकां खबर आसतलो कोण हिंग काम करताय. दुसऱ्यांकूय मातसो शेअर कराय प्लीज आनी कमेंटान शेअर कराय सांगाय सो दॅट दुसऱ्यांकूय कळपा बरें. आनी सो या फ्रेंड्स तुमच्यांनी येवन हिंगा घरां घेवपा जाताय गाडी घेवपा जाताय एवरीथींग पॉसिबल इन दीस वर्ल्ड. सो आयचे व्हिडिओन इतलें फ्रेंड्स मेळया आमी नेक्स्ट व्हिडिओन एक न्यू टॉपिकार. सो टील देन फ्रेंड टेक केअर बाय मोग आसो.